का स्वागत. आज माताजीने सांगितलं तशी मोस्ट वैष्णवा का मोस्ट इम्पॉर्टंट दिवस आज. माताजीने सांगितलं तशी एक मध्वाचार्य म्हणार आमगेले आम्ही आमगेल खंयची परंपरा आसा गवडीय परंपराचे ताजे परम आचार्य मध्वाचार्य तांगेलकडे आमकां हे शिक्षा मेळ्ळे. आमगेल माधवेंद्र पुरीन तांगेले शिष्या कडच्यान दीक्षा घेवन त्यानंतर चैतन्य महाप्रभून बी हे सेम मध्व गौडीय संप्रदाय की तसा ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय कंटिन्यू केले. आणि आज आम्ही हीज डिवाइन ग्रेस प्रभुपादाला आशीर्वादान आम्ही स्क्रिप्चर कृष्णा बद्दल आणि कृष्णा लोका बद्दल अंडरस्टँड करच्याक प्रयत्न करत येता. सो आज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दिवस आणि व्हेरी व्हेरी ग्रेट पर्सनॅलिटी. आणि हांगेल बद्दल सांगच्याक म्हाका तशें एक तुच्छ भक्ताक हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभून हे व्हड सेवा दिल्ली आसा. हांव पुरो प्रयत्न करता जस्टिफाय करच्याक आणि तशीच हांगा बसले सगळे वैष्णवाले चरणाक सागर प्रणाम. आणि तशीच आमगेले घरचे देव लड्डू गोपालजी गौर सुंदर निताय चंद्र आणि तशीच आमगेले दीक्षा गुरु हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाले चरणाक वंदन करतच मागेले क्लास स्टार्ट करच्याक प्रयत्न करता. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताक स्वामी नमो आचार्य पादाय निधाय कृपा प्रदायिनी गौर कथा ग्रामधाय नगर ग्राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दैव च पतितानां पावन वैष्णव. हरे कृष्णा. सो हांवें हे ग्रेट पर्सनॅलिटी बद्दल सांगच्याक थोडे पास्ट टाइम मटेरियल कितें आसा हांवें हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले लेक्चरच्यान घेवच्याक प्रयत्न केला. माताजी म्हाका स्क्रीन दिसता वे. हरे कृष्ण माता स्क्रीन दिसते आसा न्हय म्हागले. माता तुम्ही म्यूट आसात माता तुम्ही. वै प्रभूजी हा वै थँक्यू. प्रभूजी वै थँक्यू. प्रभू. हरे कृष्ण. सो श्रीपाद मध्वाचार्य हांणी हांव सांगले तशी आमगेले गवडीय परंपरांत हांगेले नांव कितें आसा हांगेले शिक्ष कितें आसा आमी अर्जीत कर्ण तातूंत चैतन्य महाप्रभू नन अदर देन कृष्णा तांणी हे मुवमेंटाक आनी बल दिवन आमकां हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपादाले मुखांतर आणि आता असले ಒಟ್ಟು गुरुवरंदर मुखांतर आमके हे शिक्षण दिले आसा. तांकां तांगे चरणाक वंदन करतेच्या हे सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. सो मध्वाचार्य कितें आसता जस्ट सेकंड. मध्वाचार्य कितें आसता हांणी हांगेले जन्म अति ऑस्पिशियस डे म्हळ्यार अति पवित्र दिवस विजयदशमी विच इज ऑल्सो नोन एज दशेरा. हे 1238 म्हळ्यार 1238 सी म्हळ्यार कॉमन इरा म्हळ्यार आफ्टर जीसस क्रायस्ट हे डेट काउंट करच्याक सुरू केले. सो रफली आम्ही सांगितलं 768 इयर्सा पहिले मध्वाचार्याले बर्थ जाले आणि हांणी एक सान गांव पाजक विलेज म्हणून हे उडपी डिस्ट्रिक्ट उडपी क्षेत्रांत कर्नाटका स्टेटांत हांगेले जन्म जालो. आणि हांगेले बापायले नांव नंद्यातिला आणि हांगेले आवयले नांव वेदवती. आणि एक वैष्णव फॅमिली ब्राह्मण फॅमिलींत हांगेले जन्म जाले आणि हांकां वासुदेव म्हण सांगून हांणी नांव दवरले. मध्वाचार्याक 7 वर्सां आसतना तांगेले उपनयन केले आणि उपनयन जाल्या नंतर तांणी स्ट्रेट अवे तांणी गुरुकुल जॉईन जावन थंय तांणी संन्यास दिक्षा घेतली. आणि टीन एजांत हांणी हांगेले गुरु अच्युत प्रेक्ष म्हणले गुरु कडे हांणी शिक्षण प्राप्त करचे सुरू केले. आणि हे अच्युत प्रेक्ष अद्वैत फिलॉसॉफी म्हळ्यार अद्वैत फिलॉसॉफी बेसिकली शंकराचार्यान स्थापन केले. सो हाजी टिचिंग्स अंडर हांणी तांगेले शिक्षा घेवच्याक सुरू केले. आणि केन्ना संन्यास दिक्षा मेळटा तशी आमकां कशी आमकां हरिनाम दिक्षा मेळटा तातूंत आमकां आमगेले गुरु कितें करता एक नवीन नांव दिता हे स्पिरिच्युअल नांव आमकां
अति इम्पॉर्टंट नेम, अति ऑस्पिशियस नेम, हे गुरुले आशीर्वादान आमकां मेळटा. तशीच संन्यास तांणी केन्ना घेता तेन्नाय तांकां एक नांव दिता, तांगेलें नांव जाता पूर्ण प्रज्ञ म्हण. तशीच नंतर हांगेले आनंद तीर्थ म्हण नांव जाता. संन्यासान तशी दोन दोन नांव जायना जाल्यार मध्वाचार्यालें नांव आनंद तीर्थ आनी नंतर मध्वाचार्य म्हण जालें. हे कशें जालें म्हण आमी मुखाल स्लायडांत अंडरस्टँड करच्याक प्रयत्न करी. हे चित्रांत तुम्ही पळोवंक शकता, ऑन लेफ्ट हँड साइड टॉप सायडार एक चिंचाचे झाड, चिंचाचे म्हळ्यार टर्मरिक झाड, चिंच ची बी उरता तसले हे झाडाचे एक पिक्चर तुम्ही पळोवंक शकता. हे बेसिकली पाजक गांवांत थोडे वर्सां पयलीं आमी केन्ना उडपी गेल्ले तेन्ना म्हाका पूत थंय शिकता. सो थंय दर्शन घेवच्या प्रति वर्ष वतात आमी. तो दर्शन घेवच्या गेले तेन्ना आमी एक वर्ष पाजकाचे दर्शन घेतले. पाजकाचे दर्शन घेतले तेन्ना हे फोटो घेतले एक चिंचा झाड. हाजेच एक पास्ट टाइम मध्वाचार्याक रिलेटेड आसा ते हांव सांगच्याक आशा करता. आनी सकयल एक पॉन्ड आसा, उदकाचे तळे आसा. ते तळ्यात बी तळ्याच बी एक पास्ट टाइम आसा मध्वाचार्याक रिलेटेड, तो सांगच्याक प्रयत्न करता. सो मध्वाचार्यान जे वासुदेवान बालपणार म्हळ्यार सान आसतना मस्त तितले मिराकल केले म्हणून उल्लेख आसा. आनी तातूंत दोन पास्ट टाइम हांवें तांचे पाजक गांवाचे देवस्थानाचे भटमामा कडच्यान आयकिल्ले हांव सांगच्याक इच्छा पडटा. सो हातूंत फर्स्ट हे हे झाड कित चिंचा झाड कितें आसा हाजे बद्दल. सो एक व्यापारी प्रति वाराक वासुदेवाल घरांत येतालो आनी तागेले बापायक मेळना वतालो एवरी वीक. हे आनी मध्वाचार्य भायर वासुदेव भायर खेळते उरतना हे हे मनशान व्यापारीन प्रति वार येवचे वचचे आनी तागेले बापाय कसं म्हणटालो ताका कसकी हातान दिवचे तांगेले आनी ताणें वचचे अशें पळयतना एक वारांत वासुदेव कितें करता ते ते व्यापारीक राबोवन तांकां विचारता की तूं कोण आनी कित्याक प्रति वार आमगेल्या घरा येता म्हणटा तेन्ना ब्राह्मणाल पूत न्ही म्हण रिस्पेक्ट दिवना तो व्यापारी सांगता वासुदेवाक, वासुदेवा तुगेले बापायन म्हागे कडेन मस्त पयशे घेतला, लोन घेतले आसा, अशें तेजेचे रिकवरीक हांव प्रति वार येता. कितले लोन घेतला तर मस्त पयशे म्हण सांगता तेन्ना एक मिनीट राब, तूं हांगा राब, हांव आत येता म्हणटा उरू बालक न्ही ब्राह्मण पुत्र न्ही म्हण सांगून तो राबून पळयते उरता व्यापारी. आनी वासुदेव कितें करता धांवन वचून ते चिंचा झाडा सकयल चिंच कितें पडले उरता थोडे दिवसान ते तेचे फल कितें आसा ते हे जावन वता म्हळ्यार वॅनिश जावन वता आनी ताजी बी मात्र झाडा मुळांत मस्त पडले मेळटा. सो वासुदेव कितें करता ते बी वेंचून थंय बाजून आसले एक कपड्या भितर वट करचे लागता. ते पळयते उरता व्यापारी आनी वट केले ते बी कितें करता चंदकन बांदून हाडून ते व्यापारीक दिता आनी वासुदेव सांगता की पळय हे कितले पयशे म्हाका बापायन घेतला ताजे किंता जास्त हांव दिते आसा आनी नेक्स्ट वीकच्यान तूं आनी येवं नाका, हे पयशे घेवन वच. पुरो ब्राह्मण पुत्रा कित्याक बेजार करचे म्हण सांगून घेवन ते चिंचा बी घेवन ते व्यापारी घरा वता, आपणा चिलान दवरगीन घरा वता. घरा वते वते ताका मनान दिसता की हे चील मागेले घाल्ले खांद्यार बेगीन वजन जास्त जाते वचचेला म्हण घरा वचून तो ते ते ओपन करून पळयले तेन्ना ते वासुदेवान कितें बांदून दिल्ले कितें सान पोटली उरता वस्त्राची ते ओपन करून पळयला तातूंत भांगराचे नाण्य उरतात, मस्त नाणे उरतात. ते पळोवन तो मस्त हर्ष जाता आनी तो तो म्हणटा की कितले व्हड मिराकल, कितले व्हड कसं म्हणतात आध्यात्मिक पुरुष हो. एक पिंपला म्हागेले दोळ्या येद्राक पिंपलाचे बी काण ताणें म्हाका दिले आनी हे तो तशी धांवन येवन तागेले मध्वाचार्याले पांयाक वासुदेवाल पांयाक पडटा आनी बापायक सांगता की तुगेलो पूत हो महापुरुश जावचे आसा अशें म्हण सांगून घेवन तो थंयच्यान वता. आनी तद नंतर 7 वर्षाक तांगेले उपनयन संस्कार जाल्ले उरता. उपनयन जाल्या नंतर जनरली आमगेल्या घरांत आमगेले आवय बापाय आनी आमगेले आज्जा आजी फोर्स करतात की आमी संध्या वंदना चुकनाशी करता. आजी आमी परदेश आयल्यारय आमी संध्या वंदन अजुनी सोडना. ताजें कितके आमकां एक कृष्णाले एक सेव करचे आनी एक अंडरस्टँड करचे एक भाग्य मेळ्ळें. सो संध्या वंदन मस्त इम्पॉर्टंट कोणें उपनयन जाला तांकां. सो हे आनंद आमगेलो वासुदेव कितें आसा उपनयन जाल तशी एवरी डे तांणी सकाळचे प्रातः कालांत उठून भायर वचून चार हांगा एक पिक्चर तुम्ही पळोवंक शकता सकलचे पॉन्ड ताका रिलेटेड पास्ट टाइम हे हे वासुदेव कितें करता एवरी डे भायर वचून 4 तीर्थस्थळांत तांणी ते
स्नान करून घरा येऊन कडे तांगेले दिनचरी की तसा संध्या वंदन आणि पूजा पुरस्कार आदी ते ते करताल तांणी. सो तातूंत पयलेचे खंयचे आसा परशु तीर्थ, सेकंड धनुष्य तीर्थ, थर्ड बाण तीर्थ आणि फोर्थ गदा तीर्थ. हे बेसिकली हे पोंडा भायर हे बोर्ड लायिल्ले आसा आणि ताजेर डिटेल्ली बरयल्ले आसा. सो केन्ना वासुदेव भायर वताले एवरी डे, वेदवती कितें आवय आसा तिका मस्त आवसूक मस्त चिंत जाताली, कित्याक की म्हळ्यार ते काळांत पाजक सान गांव मस्त जंगलांनी असले आजूबाजून, प्राणी आणि हे सर्प हे देवटू फिरते उरताले. सो तिका ताणें घरा येवपर्यंत बागलांत वेट करते उरताली की केन्ना येता हो म्हणून. आणि हे एवरी डे चुकनाशी वासुदेव कितें करताली, मध्वाचार्य हे वचून हे करताले. सो एक दिवस वापस येताना मग वासुदेव आपणाला आवयल तोंड पळयता आणि चिंतेन भरले उरता. आवयक विचारता कित्याक चिंत करचे लागला, कसं जालें तुका ना, तू एवरीडे अशी भायर वत नेवे, कित्याक घरांत बांय आसा थंयच्यान न्हावन तू पूज कर नेवे. तुगेले बापूय तशी करता म्हणटा. ना ना, तीर्थांत स्नान करून करता म्हणलें आसा. ना ना, अशी वच्चे म्हाका मस्त टेन्शन जाता म्हणटा न्ही. तू आवय तू चिंत कर नाका म्हणटा न्ही. एक एक दंड घेवन आपणाला घरा फाटी वतता आणि थंय खोदून प्रे कर गे ना, हे चारी तीर्थाक प्रे केले तशी ते तीर्थ ते प्रकट जावन ते थंय उदका रुपार थंय ते एक खंय तांणी खोदले वता थंय एकत्र जातात. आज अति सुंदर जावन एक एक तळे बांधले आसा थंय. आणि मध्वाचार्य हातूंत भितर एवरी डे स्नान करून वासुदेव आपणाला दिनचरी करतले. सो हे दोन पास टायम हांव थंय थंयचे पाजकान गेले तेन्ना थंयचे भटमामा कडच्यान आयकिल्ले. सो म्हाका सांगचे इच्छा जाले केले. सो तशीच मध्वाचार्य कितें आसता हांणी आपणाले आपणाले केन्ना तांणी घेतता एज अ पूर्ण प्रज्ञ म्हण तांणी केन्ना जाता तेन्ना तांणी संन्यास रिनाउन्सिएशन जाल्या नंतर केन्ना तांणी टीन एजाक पावता ते पर्यंत तांगेले क्लासांत इतले प्रथाडीत आन्सर आणि एक एक स्क्रिप्चरा वयर एक वेदांत हाजे वयर एक तांगेले ग्रीप उरता ते पळोवंक येना. गुरुकुलांत तांगेले नांव प्रसिद्ध जाते वता. आणि तांणी एक एक होल वेदाभ्यासाची एक एक टीम उरता ताका तांणी लीड करते वचत. हे पळोवन तांगेले गुरु कितें आसा, अच्युत प्रेक्ष मस्त खुशी जाता. आणि तांणी तांकां एक नवीन नांव दिता ते आनंद तीर्थ म्हण. तशी जावन तांगेलें नांव पूर्ण प्रज्ञेच्यान आनंद तीर्थ म्हण जालें. आनी तशीच आमी तांगेले मध्वाचार्य कितें टिचींग आसा, लिटरेचर आसा, हे ड्युअल द्वय म्हणजे द्वैत वेदांत कितें आसा हे मध्वाचार्यान बरयले. सो तांतू भितर आमी वाचल्यार मध्वाचार्याल नांव मध्वाचार्य म्हणजे वासुदेवाल नांव आणि आनंद तीर्थाल नांव मध्वाचार्य म्हण आसा. तशी तांकां आनीक एक नांव पडलें. ते कशी पडले म्हण आमी मुखार हांतू पळोवया. तशीच आनंद तीर्थ कितें आसा तर स्टडी तांगेले चलते उरता. उपनिषद वेद हे टू स्टडी करता. अद्वैत लिटरेचर कित्याक की म्हणल्यार अद्वैत स्कूल उरता थंय. जाल्यार हे नॉन ड्युअलिझम कितें आसा, अहम ब्रह्मास्मी हे शंकराचार्याले फिलॉसॉफी. हांगतूत कसले हांव आणि ब्रह्मन म्हळ्यार परब्रह्म हे एक. हांगेले हांगेले शिक्षक खंय आसा, ब्रह्मज्योती पर्यंत हांगेले शिक्षा. हे शिक्षण केन्ना घेते उरता तेन्ना फ्रिक्वेंटली तांकां तांगेले गुरु सांगता तांगेले डिसओपिनियन म्हळ्यार डिसएग्रीमेंट चलते उरता की हे अशी कशी जावं शकता, आमी आनी भ्रम कशी जावं शकता. अशी अशी जाते 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 तांणी हे करेक्ट न्ही वेदांत सूत्र वाचून ड्युअलिझम म्हळ्यार आमी आनी कृष्ण एक नाही, सोल आणि विष्णू कितें आसा आणि दोन्ही डिफरंट सेम नाही म्हणून तांणी वाद करते करते तांणी ताजे वयर तांणी भाष्य म्हळ्यार ट्रान्सलेशन बरोवच्याक स्टार्ट करतात. आणि गुरु बरयले बरयले उठ्ठू अशी न्ही की गुरुक हे अवहेळन करून करते उरत. बरयले बरयले गुरु खाण दाखयता, गुरु कडच्यान सजेशन घेता आणि तशी करते करते तांकां एक दिवस तीर्थाटन करची इच्छा जाता. आणि तशी तांणी तीर्थाटन करचे सुरू करतात. आणि हे हे ट्रान्सलेशन कितें आसा हे तांगेले रेग्युलर स्टार्ट उरता. आणि कशी हांगेल पहिले खाली आदिगुरु शंकराचार्य कितें आसता तांणी अखंड भारत म्हळ्यार साऊथच्यान नॉर्थ आणि ईस्टच्यान वेस्ट पर्यंत तांगेले 32 इयर्सांत हे उट्टू कडेन भ्रमण करता तांणी एक अद्वैत फिलॉसॉफी कितें आसा ते तांणी एस्टाब्लिश केले उरता. सो थंय उट्टू जाग्यार मध्वाचार्य आनंद तीर्थ कितें आसता
करते करते प्रचार करते करते प्रत्येक कोण इम्पर्सनल फिलॉसॉफी आम्ही किती म्हणतात मायावादी फिलॉसॉफी हांचे जे स्कॉलर लोकांक डिफीट करते करते खंय खंय शंकराचार्यान विजिट केला खंय खंय स्कॉलर हे जे फॉलो करते असतात तांकां अशी नाही की खाली डिफीट करता तांकां वेदांत सूत्राचे बद्दल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिवना तांकां आपणाले कितें द्वैत वाद कितें आसा ते तांकां सांगच्याक सुरू करतात आणि तशीच तांणी हे खाली शंकराचार्याला सोडून जैनिझम उरता बुद्धिझम उरता हे प्रत्येक तातूंत एथिस्ट उरतात देवाक माननाले लोक सो तांगेले कडेन उट्टू डिबेट करना तांगेले प्रसिद्धी जास्त ते उरता आणि तांणी केन्ना हे तीर्थाटन करून केन्ना उडपी येतात तेन्ना पूर्ण प्रज्ञाक सांगतात हे उठू तू करते आसा परफेक्ट जाल्यार हे केन्ना पर्यंत हे प्रचार हे एक्सेप्टेड जायना वैष्णव वैष्णव लोकां कडच्यान की केन्ना पर्यंत तूं आमकां कोणें आमकां लिटरेचर दिल्लें वेद व्यासन शास्त्रांत तशें सांगलें आसा वेद व्यास प्रत्येक युगांत म्हळ्यार द्वापर युगांत हांगेले मस्त आमी पळयला हांगेले हे आनी तशी ताजे पयले युगांत बी तांणी आसले सो वेद व्यास कितें आसता केन्ना पळयतात कलियुगांत आमी एक अल्प बुद्धी आणि अल्प आयुष्य आणि मिसफॉर्च्यून प्रत्येकाक आमगे कडेन खंयची एक फॉर्च्युनेट ना कित्याक आमी मायांत इल्युजनांत आसत हे पळोवंक येना हे लोकांक अल्प आयुष्य खाली 100 वर्ष आयुष्यांत आणि कशी देवाक प्राप्त करतले हे साध्य ना पण हे तांकां दिसून येता आणि आपणाले गुरु नारद मुनीले एक एक इन्स्ट्रक्शन वयता आणि हे कितले वेद असले ताका डिवाइड करना तातूंत स्क्रिप्चरली तांणी बरोवच्या स्टार्ट केले कोणाल थ्रू गणपती थ्रू आज बी आमी विजिट केल्ले आसा भद्रिकाश्रमा गेल्यार ते एक व्यास गुफा आणि एक गणेश गुफा म्हणून दोन गुफा असतात आणि ते वेदाचे किती ते गरी उरता तशी तशी दवरले स्टॅक केल्यार कशी उरता तशी असता ते गुफाचे आकार सो थंय तांणी हे बरोवचे लागले सो अशा वेद तांगेल कडच्यान आयली मिती लिटरल म्हणल्यार लिटरेचर ऑन रिटन स्क्रिप्चर आयली मिती अच्युत प्रेक सांगता तुम्ही कित्याक थंय वचून घेना तांगेल कडच्यान एक्सेप्टन्स घेनात म्हणते ना आमगेले उडपी उरचे व्हेरी नेक्स्ट टू केरला केरला एक सान स्टेट म्हळ्यार आमी अंडरस्टँड करू शकतात की भारताचे एक साऊथच्यान भद्रिकाश्रम खंय आसा नॉर्थांत हिमालयाकिंत मुखार भद्री जाल्या नंतर मुखार गंटकी रिवर क्रॉस करगे तसले हिमालय बेल्टांत वचका म्हळ्यार कितले चमकुका फुरते कालांत ट्रेन गाडी कसले नाले सो मध्वाचार्य कितें करतात थंगच्यान चमकून थंय वतात आणि वचून तांणी ग्रेटेस्ट आचार्य कितें आसा वेद व्यास तांकां मेळना आपूण बरयल्ले कितले भाष्यम आसत कितले ट्रान्सलेशन आसत ते वेद व्यासाक दाखोवन स्पेशली श्रीमद भगवत गीता हाजे ट्रान्सलेशन तांणी कर घेवन ताजे वयल्यान तांगेले एक्सेप्टन्स घेवन अशें म्हणलें आसा अशी उल्लेख आसा की म्हळ्यार तांगे लायफांत 2 फावटी तांणी वेद व्यासा कडेन विजीट केले आनी हांगेले इतले शक्ती असले की म्हळ्यार आजानुभव असले आणि प्लस हांणी वायू वेगार चमकिताले म्हळ्यार तांगेले शिष्यान उल्लेख केले आसा की केन्ना तांगेले संग तीक तीर्थाटना वताले पळोवच भितर ना जावन वताले म्हळ्यार तितले कितले स्पिडार वता तितले स्पिडार तांणी चमकिताले म्हण अशी उल्लेख आसा सो ते स्पिडार तांणी 2 फावटी भद्रिकाश्रमा वचून वेद व्यासाक मेळना तांगेले कडच्यान एक्सेप्टन्स घेवन स्टॅम्प सायन घेवन परत येवन तांणी हे प्रचार करतात सो अशान वैष्णविझमांत मध्वाचार्या नंतर आणि कोणे रिनाउन्स केलं हे कम्प्लिटली रिनाउन्स म्हणजे आदिगुरु शंकराचार्य नंतर रामानुजाचार्य आयले तांगेले विशिष्ट अद्वैत तांणी सांगले की कृष्णने आम्ही एक नाही कृष्ण स्वयं ताका रिफाईन करगे ना मध्वाचार्यानं द्वैत द्वी अशा हे मध्वाचार्याले आश्रमाचे संन्यासी कितून तर त्रिदंडी संन्यासी 3 दंड उरता शंकराचार्याले एकदंड संन्यासी सो अशी तांणी व्यासदेवाले कडच्यान शिक्षण घेवन आपण बरयले तांकां कमेंट्री दाखोवन तांगेले एक्सेप्टन्स घेवन ते केन्ना येतात तांणी मध्वाचार्य म्हण फेमस जातात अशी उल्लेख आसा शास्त्रांत मध्वाचार्याले हातूंत भितर की हांकां वायूल अंश म्हणले आसा वायूल पहिले अंश कोण त्रेतायुगांत हनुमान पहिले अंश आणि द्वापर युगांत भीमसेन तशीच मध्वाक बी वायूल अंश म्हणले आसा म्हळ्यार भीम आणि हनुमानाले एक शक्ती अशा तांणी चमकितना
वायू वेगार चमकिताल आणि तांगेली बुद्धी इतले उच्च लेवलार असले की म्हळ्यार आणि सांगले वट्टू सो तांकां मध्वाचार्य म्हण कशे आयले म्हण मुखार आमी पळोवया. सो हे चित्रांत आमी पळोवंक शकतात हे स्टोरी ओटलोंक वचा जाल्यार मागेले एक रिनॉन्स कथेर अनेक फावटी सांगचे इच्छा करता. हांगा लेफ्ट हँड सायडाचे वयले कितें चित्र आसा तातूंत आमी मध्वाचार्य हातांत कृष्णाली मूर्ती आसा आणि हे कृष्णाल मूर्तीक हांगा हांव बरयला तशी कुडुगोल कृष्ण हाचे एक पास टायम आसा. मध्वाचार्य रामानुजाचार्यान श्रीरंगमांत रंगनाथ जीक आपणाले देव दवर घेवन तांकां एवरी डे तांगेले पूजा पुरस्कार करताले जाल्यार मध्वाचार्य कडेन खंयचे एक मलपेंत हे राईट सायडाचे कॉर्नराचे चित्र कितें आसा हे बलरामाल चित्र आणि हे मलपेंत पयलींच्यान आसले बलरामाल देवस्थान आणि ताकाय जिर्णोद्धार केल्ले मध्वाचार्य. सो हांगेल कडेन खंयची एक कृष्णाली मूर्ती नाली कृष्णाली वेदव्यासान केन्ना ताणी थंय वतात तांकां 8 विग्रह सालिग्राम विग्रह कृष्णाल विग्रह दितात. आजही आम्ही मध्वाचार्य टेम्पलाक विजिट केल्यार मध्वाचार्यान अष्टमठ हे 8 विग्रह आमी ते अष्टमठ एस्टाब्लिश केले तातूंत एक मठ आमगेले शिर्शी म्हणले गांवांत सोंदे म्हण आसा थंय तांगेले डिसिप्लिनीक सक्सेशनांत आनी केन्ना मुखार मेळ्ळा तांगेले बद्दल सांगता. वादिराज स्वामी कितें आसा तांगेले समाधी आसा. सो हांणी कितें आसा सगळे मध्वाचार्यान बरयल्ल्याका एक फायनल एक रूप दिवना हे 8 मठ कशी कृष्णाल सेव करता हे कुडुगोल कृष्णाले आणि ही ओरिजिनल पिक्चर ऑफकोर्स गुगलच्यान काडले. सो हे कृष्णाली मूर्त कुडुगोल कृष्णाल मूर्ती हातांत एक दंड आसले ती हाका कुडुगोल कृष्णा म्हण नाव येता आणि हे कशी आयले उडपीक म्हणले एक सान पास टायम हांव सांगच्याक इच्छा करता. मध्वाचार्याक पहिले आचार्यांक कृष्ण प्रत्यक्ष जावनय दर्शन दितालो आणि परोक्ष जावन बी तांकां टायम टायमार येवन दर्शन कशी दर्शन दितालो आमगेले तसल्यांक आमगेले सपना वयर कसले कंट्रोल उरना आमकां न्हिदले तेन्ना आमकां इच्छा पडले आमी इतली 12 वर्षान आमी प्रयत्न करते उरल्यारय आमकां नाका जाल्ले केन्ना केन्ना आमी तेजे बद्दल विचार बी करूं शकता तसले उठ्ठो आमकां स्वप्न येता जाल्यार आचार्य लोकांक तशी न्ही. आचार्य लोकांक कृष्ण स्वप्ना रुपार आमी आमगेले गौड गौड सारस्वत समाजान बी आमगेले पयलेचे गुरुले आमी सुमार इतले उदाहरण आमी आयकिला की तांकां कृष्ण स्वप्ना रुपान येवन प्रेरणा दितालो की असले कार्य कर अमके कार्य अशी करचे म्हणजे तशी गुरु कृष्णाले प्रेरणे प्रकार तांणी करताली आणि कितलेकी सक्सेस मेळ्ळी आसा. तशीच मध्वाचार्यांक स्वप्नांत न्हिदले तेन्ना तांगेले मनांत एक आसले की म्हाका बी एक विग्रहचे अर्चन करका पूज करका म्हणले तो तांणी एक दीस न्हिदले तेन्ना तांगेले स्वप्नांत कृष्ण येवन सांगता आणि हांव समुद्र मार्गार येवचे लागला उडपीक प्लीज म्हाका रिसीव कर. केन्ना तांकां हे आदेश मेळता इमिडिएटली नेक्स्ट डे आपण सगळे कार्य करून वचून बीचर उडपीचे कोस्टल हे एरिया है बीचार वचून मध्वाचार्य आपणाले हाजे प्रकार बसून घेवन मेडिटेशन करच्या बसतात आणि पयले दिवस कंप्लिटली वता. पयले दिवसांत कसले एक सायन जावं कसले एक तांकां मेळना. परत नेक्स्ट डे आनी वचून बसतात. नेक्स्ट डे वचून बसल्यार तांकां कसले एक मेळना तेन्ना तांकां मनान दिसता सो हा म्हागेलो आचार विचारांत कसले त्रुटी आसा की कित्याक म्हाका कृष्णाल दर्शन जाते ना कृष्णान स्वप्नान येवन सांगला हांव येता म्हणून जाल्यारय आयले ना कृष्ण अशें म्हण सांगून जाल्यारय तिसरे दीस वचून बसले तेन्ना सकाळचे प्रहरांत केन्ना बसून तांणी मेडिटेट करता धूर तांणी समुद्रा तडेर बसून धूर पळयते उरता धूर समुद्रांत एक बोट वते उरता आणि सडनली पळयते पळयतेच्या एक एक कसं म्हणतात वायूचे एक सुंटर गाळीचे एक वायूचे चंडमारुतचे एक सर्क्युलम हे समुद्रान उडता उठून घेवन सीदा तो खंय वता सीदा ते खंय बोट उरता ते बोटी लागीं वता आणि ती बोट इतली व्हड बोट उरती मस्त व्हड बोट उरता ती बोट कंप्लिटली फिरचे लागता ते वायूचे प्रेशराक ते सर्क्युमुलेटाक ते बोटी फिरचे लागता. हे पळयते पळयते तांकां दिसता की ही बोट आतां राबयली ना जाल्यार ही बोट गॅरंटी बुडता. ते काळान तितले हाय टेक्नॉलॉजी बी नासले सो कितें करता बसले तांणी हाका बसले तांगेले दंड काडना कित्याक म्हळ्यार मस्त पॉवरफुल उरता ते दंड घेवन तांणी ते वायू कितें जाता आपल्या दंडान फिरोवन हे आपणा सायड ओडतात. ते ओडले तशें कितें जाता की म्हळ्यार ते कंप्लिटली ते सायक्लोन कितें आसा ते कंप्लिटली हे आमी आमी येवजू बी शकनात आणि हे जाल्ले मस्त वर्षां पयले आत्ताचे एक 700-800 वर्षां पयले म्हळ्यार पयलेचे आचार्य कितले पॉवरफुल उरता म्हण आमी तो अंडरस्टँड करूं शकता. सो ते ओडता ओडले तशी ती बोटीक समेत
ते हाण दडाराब येता आणि तो बोटीचे मालिक किती उरता तो ताका 100% जाल्ले उरता की आता मृत्यू निश्चित म्हणा ते बोटीर मस्त लोक उरतता आणि मस्त तितलं सामान उरता निश्चित म्हण जाल्यार सडनली एक थोड्या वेळा भितर ते कितें जाता बोट स्टेबल जावन येवन ओडले तांणी दडार बसून ओडल्याक ते येवन एक हांतू भितर येवन राबल तशी तांणी पयले देवून पळयतात कोण आसा म्हण तांकां मध्वाचार्याला दर्शन जाता धांवन वचून ते आचार्याले पांय पडना तांकां सांगता गुरुवर्या तुगेले आशिर्वादान तुगेले कृपेन आमी आज आमगेले कितले हांव आनी मागेले कितले सर्वंट आसात सगळ्याले आज जीव वांतले तुगेले मिती आनी आमी आमगेले जीव आनी हे बोटींत असले पुरा पदार्थ कितें आसा हे उठ्ठ तुगेले चरणाक अर्पण आनी प्लीज एक्सेप्ट कर म्हण तेन्ना मध्वाचार्य म्हणटा हांव संन्यासी हांव हे घेवन कितें करूं जाल्यारय तुमगेले तुमकां अभ्यंतर ना म्हळ्यार हांव बोट चड बेगीन निरीक्षण करवें कित्याक म्हळ्यार तांकां मनांत उरता की कृष्ण येवचें आसा कशी येवचें आसा म्हण सांगून तांणी म्हणटा ह्यो धाराळ जावन तुमी वचून इन्स्पेक्ट करीत म्हण तेन्ना तांणी बोटीर चडना पुरा पळयलें तेन्ना तातूंत मस्तितले द्रव्य सुगंध सामान मस्तितले बरे अनमोल वस्तू उरता ते खंयचे मध्वाचार्य पळयन जाता आनी ते कालांत बोट बॅलन्स करच्याक तांणी हे मातीचे लायक न्हू ब्लॉक्स हे करगेन आनी ते कालांत द्वारका आतां ऑफकोर्स समुद्रांत आसती ते कालांत द्वारकांत जितले मथुरा वासी आसात सगळे तांकां ट्रान्सफर करता कृष्ण द्वारकांत सो थंय तांणी चल्ले कितें हे आसा गोपीचंदन मस्त मस्त पॉप्युलर उरता तेन्नाचे थंयचे मातयेन केल्ले कितें ब्लॉक आसा ती ब्लॉक तांणी यूज केल्ली उरता बोटीक बॅलन्स करच्याक दोनूय सायड सो मध्वाचार्य ते व्यापारीक सांगता हे हे चंदन कितें आसा हे गोपी चंदन हे म्हाका मेळूं शकतलें म्हणून धाराळ जावन म्हण सांगून तांगे सर्वंटाक तांणी ऑर्डर करता हे सगळे देंवोन आचार्य खंय सांगता थंय होवन पावोवचें काम तुमगेलें म्हणटा तेन्ना तांणी सगळे देंवोवचें लागता आनी थोड्या वेळा भितर तांणी थोडे देंवल्ले उरता आनी पूर्ण देंवचे पयलीं तांणी येवन मालिकाक सांगता की एक ब्लॉक आसा मातीचे ते हालते ना कितें केल्यार म्हणटा आनी सुमार लोक 40-50 लोक उरतात ते बोटीर आनी थोड लोकांक घेवन वचून तुमी प्रयत्न करा म्हणटा ओट्टू लोक वचून प्रयत्न केल्यार कितें केल्यार हालना परत येवन सांगता मध्वाचार्य म्हणटा नो प्रॉब्लम हांव वचून पळयता म्हणून मध्वाचार्य वचून पळयता सरळ जावन ते ब्लॉकाक उकळून हाडन तांणी ओपन करून पळयल्यार तातूंतल्यान ही विग्रह कितें आसा हे भायर येता आनी हे विग्रहाचे विशेष कसल म्हळ्यार देवकीन कृष्णाक पळयल्ले उरना जन्म खाली दिल्ले उरता पळयल्ले उरना कित्याक कृष्ण ट्रान्सफर जाल्लो उरता गोकुलाक सो हो म्हागेलो कृष्ण एक शक्तिवान कृष्ण अशी उरतले म्हण सांगून तिणें केत्तन केल्ले म्हळ्यार तिणें कारू केल्ले ही मूर्ती केन्ना कृष्ण शिफ्ट जाता मथुराच्यान द्वारका ही मूर्ती थंय वचून घेवन थंय उरता ही आनी तदनंतर थंयच्यान ही मूर्ती कृष्णाले आदेश प्रकार चलन हांगा येता सो हे पास्ट टायम मध्वाचार्याले आनी देवळा येद्राक अति सुंदर एक सरोवर आसा थंय मध्वाचार्य एवरीडे न्हावन ते देवाक पूज करताले एक्झॅक्टली गर्भगुडीचे भायर आयल्यार थंय आसा हे सरोवर जाल्यार आतां कृष्णाल दर्शन हे सायडीच्यान ना पळय कृष्ण कितले करुणामयी ते स्टोरी सांगना जाल्यार संक्षिप्त जावन सांगच्याक आज आमी कृष्णाल दर्शन उडपींत हांगा असले मस्त लोक कोडयालचे मस्त लोक सावथीन सोट लोकांनी दर्शन घेतला सो आमी आज दर्शन घेवका म्हळ्यार कोणाक वतना आनी मागीर प्युरिफिकेशनाक दर्शन घेवका म्हळ्यार आमी फाटीच्यान वचून एक कृष्णाल भक्त कनकदास आसा तागेले किंडी म्हण आसा कनकने किंडी थंयच्यान आमी आज दर्शन घेवका सो हे पास्ट टायम मध्वाचार्याले कृष्ण कशी द्वारकाच्यान हांगा आयलो म्हणून सो हे कृष्णाल मूर्ती अति सुंदर मूर्ती आमी मस्तपटी दर्शन घेतला आनी हे कृष्णाक आमगेल बाकी देवस्थानां म्हण की भटमाम पूज करना हे कृष्णाक मध्वाचार्याले परंपरेंत आयले कोण संन्यासी आसा अष्टमठा संन्यासी तांणीच एवरीडे खंयचे परिस्थिती उरूं तांगेले कशी आरोग्य उरूं तांणी सकाळी उठून हे कृष्णाक सेव करतात बरे रितीन पूज करतात आनी इतले अति सुंदर अलंकार करतात की म्हळ्यार प्रत्येक वैष्णव फेस्टिवल केन्ना दुर्गा अष्टमी उरता खंयचे एक वैष्णव फेस्टिवल उरतात हाका विंगड रीती अलंकार करतात केन्ना पळयले तेन्ना वज्र अलंकार उरता वज्राचे पुरो ड्रेस घाल्ले उरता सो केन्ना खंयचे हाका कृष्णाक अलंकार करतात आमकां दिसता की हो कृष्ण तो आनी हांव काल पळयल्लो हो विंगड कृष्ण सो एवरीडे अति सुंदर अलंकार आसा कोणे कृष्णाल दर्शन घेतला तांणी उडपी वचचे प्रयत्न करता सो हांगा आमी पळोवंक शकतात
हे हांवें आचार्य कडच्यान आयकिल्लें आनी प्लस आमगेले हांगच्यान हांव काडलां. सो मध्वाचार्य कितें आसा तांगेले हांग आगमन म्हळ्यार इन्कारनेशन कितें आसा गोलोक वृंदावनच्यान आयिल्ले म्हण अशी उल्लेख केल्ले आसा आनी थंय तांगेले तांणी माधवी गोपी म्हण तांगेलें एक नांव उरता अशें तांकां मध्वाचार्य म्हणटा. आनी हांणी इटर्नली राधा आनी गोविंद कृष्ण आनी राधाक वृंदावनांत सेव करगेन आमगेले तसले बद्ध जिवाक वयर व्हरका म्हूण सांगून तांणी ते लोकच्यान हांगा येवन रिनावन्स जावन आमकां हें केलां. सो तशीच चैतन्य चरितामृत मध्य लिहिलात चॅप्टर 9 टेक्स्ट 225 मध्वाचार स्थाने आयला याना तत्ववादी उडपी ते कृष्ण देखे ताने हैला प्रमोद मादी. सो हाजे तात्पर्य कसं की म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू 6 वर्षाक साऊथ इंडियन टूर केले तेन्ना तांणी एक उडपी मठाक बी तांणी तत्ववादी लोकांक मेळ घेवन तांगेल कडच्यान डिस्कस करता तांगेल कडच्यान डिबेट करता म्हणटा आयले तेन्ना केन्ना कृष्णाली मुर्ती ही पळयता स्वयं कृष्ण आपणाले मुर्ती केन्ना पळयता अति एक्स्टसीर तांणी नाचून घेवन व्हड संकीर्तन करणं मस्त केल्ले उल्लेख आसा. सो चैतन्य महाप्रभून बी मध्वाचार्याले हे एक मठ आसा थंय विजिट केल्ले आसा. सो हांव सांगले तशी हे आचार्य कितें आसता परम आचार्य आमगे कडेन आनीक एक पर्सनॅलिटी बद्दल बी सांगता. सो कट एंड शॉर्ट सांगच्याक 4 परंपरा कृष्णान केल्ले आसा हे आमी टू अंडरस्टँड केल्ले आसा. सो आमगेले इश्ट देव आमगेले परंपराचे इश्ट देव कोण लॉर्ड ब्रह्मा. नारायणा रुपार लॉर्ड ब्रह्माक पुरा ज्ञान कितें आसा कृष्णान दिले आनी प्रॉमिनंट आचार्य कोण हाजेच्यो मध्वाचार्य. तशीच नेक्स्ट संप्रदाय श्री संप्रदाय हाजेचे इष्टदेव कोण लक्ष्मी 24/7 नारायण आणि विष्णूले सेव करतात आणि प्रॉमिनंट आचार्य कोण रामानुजर. हे वैष्णवाचे 4 परंपरा आणि हे 4 परंपरा कोण हे जाता तांणी कृष्ण लोकाक वच्चाक अर्ह आसता अशी म्हणून मी उल्लेख केले आसा. आणि थर्ड खंयचे तिसरे हांगा मेन्शन खंयचे केला शिवा. शिवाल खंयचे रुद्र संप्रदाय हाजेचे आचार्य कोण महाविष्णू स्वामी आणि लास्टाचे कुमार संप्रदाय आणि ब्रह्माले मानस पुत्र. हे हे इहलोकच्यान तांणी हे एकच पर्सनॅलिटी वैकुंठाक वचू शकले नाल्यार वैकुंठाक कोणी अशी वचू शकनात. सो तांणी वैकुंठा वचून नारायणाल दर्शन घेवन तांणी एक संप्रदाय सुरू करतात आणि हाजेचे गुरु कोण निंबार्क स्वामी. सो आमी रायट सायडाक पिक्चरान पळोवंक शकतात कृष्ण आदि गुरु परम पुरुष तांणी ब्रह्माक नॉलेज दिले थंयच्यान नारद व्यास तशी मध्व 768 मध्वाचार्याच्यान आमी पुरा आमगेले परंपरे पळोवंक शकतात. पयले आमगेले गवडीय मठाचो आचार्य कोण माधवेंद्रपुरी आणि तशीच हिज डिवायन ग्रेस शिल प्रभुपाद आणि आमगेले पुरा गुरु परंपरा. तशी आमकां हे नॉलेज आमगेले कितें आमकां गवडीय मठांत आमकां कितें नॉलेज मेळ्ळें आसा हे आमकां ऑथेंटिकेटेड नॉलेज कृष्णाच्यान नारद मध्वाचार्याच्यान हिज डिवायन ग्रेस शिल प्रभुपाद पर्यंत आयले. शोषण प्रभुपादान बरयले की ट्रान्सलेशन आसा भगवत गीता भागवतम हे ट्रान्सडेंटल बुक म्हणून आमी अंडरस्टँड करून घेवका. हे गुरु परंपरेंत आयिल्ले म्हणून आमी अंडरस्टँड करून घेवका. हांगा हांव हे बेगीन वाचच्याक इच्छा करता. एक सेकंड. सो हांगा इन प्रेमिया रत्नावळींत श्री बलदेव विद्याभूषण समराइज द 9 principles common to be Sri Chaitanya Mahaprabhu and Madhva's teachings. In a Vaishnava Siddhanta Mala, Sri Baldeva Thakur says Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered all Gaudiya Vaishnavas to carefully observe the 9 instruction of true giving by Sri Madhvacharya's thought in our Guru Parampara. So Madhvacharya's 9 teachings are, first one is Bhagwan Shri Krishna alone is the supreme absolute truth, one without a second. He is the object of the knowledge in all the Vedas. Third, this universe is a real Satya. Fourth, the difference between the Ishvara, God, Jiva, soul, the matter are real. Fifth, Jiva, soul are by nature the servants of the supreme Lord Hari. आम्ही ते सांगतात जीवेर स्वरूप आहे कृष्णेर नित्यदासम. Sixth, there are
Two categories in Jiva, liberated and illusion. Seventh, liberation, moksha, means attain the lotus feet of Bhagavan Krishna. In other words, entering an eternal relationship of the service to the Supreme Lord. Eighth, pure devotional services to Krishna is the only way to attain this liberation. And ninth is the true may be known by the pratyaksha, which is direct perceptions. Anumana, interference of logic. Shabda, spiritual sound or Vedic authority. So we can understand Krishna le truth कशी हे तीन हजेरा वैष्णव फिलॉसॉफीचे एक शिक्षा है प्रत्यक्ष अशी 7-8 असत सो हांतूं भितर तीन आणि प्रत्यक्ष आणि अनुमान आणि शब्द हे तांणी सांगले आसा सो नेक्स्ट हंगामी हे स्लाइडांत आम्ही पळोवंक शकता लेफ्ट हँड सायडाक कृष्ण मठाच्या एक्झॅक्टली बाजून एक ईश्वर जशी क्षेत्रपाल म्हणटा आमी तशी ईश्वराल देवस्थान आसा आणि तशीच मध्वाचार्याले डिसअपियरन्स मध्वाचार्यान आपणाले देह कितें आसला त्यागलना तांणी डिसअपियर जाले कशी कृष्ण डिसअपियर जाले की तशी तांणी डिसअपियर जाले सो अशी अशी म्हणले आस की मध्वाचार्यान माघ महिन्यांत नवमी तिथी 9वे दिवसाक पौर्णिमा वच्चे हे 9वे दिवसाक तांणी टीचिंग दिते असले अत्रेय उपनिषदा बद्दल भाष्य म्हणा टीचिंग आपल्या डिसायपलाक दिते असले त्यांनी दिते असताना हे लेफ्ट हँड सायडार कितें टेम्पल पळयला आमी वचून आयले ते टेम्पलाक आमी केन्ना प्रदक्षिण घालतात प्रदक्षिण घालतना स्टार्टिंग प्रदक्षिण घाल तशीच फर्स्ट रुमांत एक विंडो आसा थंय मध्वाचार्याले रूम म्हण बरयल्ले आसा सो थंय आमी थंयच्यान ते रुमाचे सो थंय बसून मध्वाचार्य टीचिंग दिते असले सडनली पुष्पवृष्टी जाले म्हणतात मस्त पुष्प पडले आणि ते रूम पुष्पान भरून गेले केन्ना तांगे डिसायपलान ते रूम फ्लॉवर पुरा क्लियर केले मध्वाचार्य तांकां दिसले ना मध्वाचार्य अदृश्य जावन गेले खंयच्या दिवसाक आयचे दिवसाक सो अशें आज आयचे दिवस मध्वाचार्याले डिसअपियरन्स डे म्हण आमी सेलिब्रेट करतात आणि तशीच अशी मान्य आसा की म्हळ्यार हातूंत मध्वाचार्य परंपरेंत की मध्वाचार्य अजुनी व्यासदेवा संगतीक हिमालया भितर आसत अशी अशी एक उल्लेख केल्ले आसा सो अशी करून ही इज डिवायन परिव्रजाकाचार्य मध्वाचार्य की जय सो आम्ही नेक्स्ट आमकडे अनेक 20-25 मिनिट्स असा नेक्स्ट पर्सनॅलिटी हांगा भीष्म पितामह बद्दल प्रत्येकल्यांक गोत्सा हांकां एक महाजन म्हणले आसा तेही कशी म्हण आमी पळोवया आणि भीष्म पितामहाक सिरियलाच्यान आणि बाकी स्टोरी आणि कृष्ण बुक हातूंतल्यान आमी आनी तशी भागवतम हांगा बसले उठू महानुभावान वाचले आसा सो फर्स्ट कॅन्टोंत भीष्म पितामहाले उल्लेख येता सो भीष्म पितामह व्हेरी हायली वैष्णव म्हण अशी हांकां एक हे दिल्ले आसा आणि हांकां महाजन म्हणले आसा ते कशी म्हण आमी पळोवया हांगा लेफ्ट हँड सायड आमी पळयत आसा चित्रांत एक हांगेले हातूंत भितर शांतनू म्हण घेवन राजा उरता तो राजा एक दिवस वनविहाराक गेले तेन्ना एक नदी तडेर एक सुंदर स्त्रीक पळयता आणि सुंदर स्त्रीक पळोवन इतले मोहित जाता की म्हळ्यार इतले मोहित जात की म्हळ्यार तिका अप्रोच करता की म्हाका सांग तिका विवाह करत की म्हणून आणि ती गंगा उरता ती म्हणटा हांव करता तुका सांग ती विवाह जाल्यार म्हागेलें कंडिशन आसा कसल तें कंडिशन हांवें लग्न जाले नंतर हांव खंयचें कार्य केल्यार ताका तुवें ऑब्स्ट्रक्ट कर न्ही हें तुका एक्सेप्ट उरल्यार हांव तुका सांग ती लग्न जाता म्हणटा शांतनू म्हणटा नो प्रॉब्लेम देवी हांव तूं खंयचें कार्य केल्यार हांव तेजे बद्दल कसलें सांगना हे लिटल बिट डिफिकल्ट जाल्यार हो तो प्रॉमिस दिता शांतनू प्रॉमिस दिले नंतर दोन्ही लोक एकत्र उरचे लागतात तांकां चेडू जावचें लागता फर्स्ट चेडू जाता चेडू जाल्या नंतर हांगा रायट सायडार पिक्चर पळयले नंतर सीधा चेडू जाल्ले दुसरे दीस उकळगेन वता गंगा देवी आनी नदींत ते चेरडाक बुडयता आनी वध करता ते चेरडाक हे पळोवन भारी विचित्र जाता आपणाले चेडवाक एक आवय अशी कशी करू शकता म्हण दिसता ताका दुष्यंताक सॉरी शांतनूक दिसता जाल्यार म्हणटा ओके नेक्स्ट टाइम कसले उरतले म्हण विचारना ताणें प्रॉमिस केल्ले आसा म्हण अशी पळयते पळयते 7 चेडवांक ती उदकांत वध करता सो हे 7 चेडवां केले नंतर मस्त विचलीत जाता
केन्ना आठवे चेडूं जाता तेन्ना शांतनू कितें करता तीक राबयता. आनी कंडिशन उरता की म्हाका राबयल्यार हांव तुका सांगता उरना म्हणगेन आपूण सोडून वता म्हणगेन. सो ती तो राबयता सोडून गेल्यार हाडना जाल्यार हे चेडूं म्हाका जावका म्हणून. हे चेडूल्या काणी कसं की म्हळ्यार देव लोकांत वसू असत 8 वसू असत. हे 8 वसूंत आठवे वसू कितें आसा तागेलें नांव प्रभास म्हणगेन. हो प्रभास वसू एक दिवस तागेले बायल येवन ताका सांगता की विशिश वशिष्ठ मुनी कितें आसा वशिष्ठ मुनीले आश्रमांत तूं वचून वशिष्ठ मुनी कडेन एक व्हेरी प्रिशियस गाय आसा ताचें नांव नंदिनी म्हण गाय कामधेनू ती ते कित्याक तूं आमगे खातीर घेवन येवनी देव लोकांक कित्याक घेवन येवनी म्हण तेन्ना हो प्रभास कितें करता बाकी लोकांक बाकी 8 भाव 7 भाव कितें आसा तांकांय हेजे बद्दल सांगता आनी तांणी ताका ओके म्हणटा आनी हांणी ओटू प्लॅन करून वचून ते गायीक चोरचें काम करता चोरून केन्ना तांणी येता तेन्ना वशिष्ठाक कळटा सॉरी हय वशिश्ठाक कळटा तर वशिश्ठाक कळटा तशी वशिश्ठ तांकां शाप दिता आनी तुमी देव लोकां उरच्याक लायक नात तुमी मृत्यू लोकांक उरच्याक आनी हे कार्य केल्लें आसा हाका करेक्ट जावन तुमकां शिक्षा मेळका म्हणटा तांणी उठ्ठू तागेले पांयार पण तागे कडेन क्षमा मागता त्याला क्षमा मागलो म्हणटा आतां शाप हांव दिल्ले दिवन जाल्यार तुमकां एक अति म्हळ्यार पावन हारिणी गंगा केन्ना ती धरा तळाक भूलोकाक येता तेन्ना तुमी तिगेल कडच्यान तुमकां जन्म मेळटले म्हण सांगून तांकां एक बून दिवन हे येता सो तशीच केन्ना केन्ना आठवेच्यो वसू केन्ना त्यो चेडवाक वांचयता ताका देवव्रत म्हण नांव दिता आनी गंगा म्हणटा हे देवव्रताक हांव घेवन वता देव लोकांक आनी हाका शिक्षण बृहस्पती कडच्यान हाका कशी पॉलिटिकल सायन्स कशी करता कशी मॅनेज करता इंद्रालो गुरु हो बृहस्पती हागे कडच्यान ते शिक्षण दिता आनी तशीच वशिश्ठा कडच्यान वेद उपनिषद हाजे शिक्षण दिता आनी तशीच युद्ध कला आर्चरी कितें आसा हे परशुराम नन अदर देन कृष्ण दशावतारांत एक सो तागेले कडच्यान परशुरामा कडच्यान शिक्षण दिता परशुरामाक आनी एक नांव भार्गव बी म्हणलें आसा सो केन्ना हे शिक्षण संपूर्ण जाता केन्ना युव जाता देवव्रत ताका घेवन परत हाण शांतनूक ओपसिता ती गंगा आनी हो इतले हँडसम उरता इतले शूरवीर उरता की म्हळ्यार अनडिफिटेड वॉरियर उरता म्हळ्यार इतले ताणें प्रत्येक शिक्षण कितें आसा मनाच्यान अर्ज केल्लें उरता सो हाजी मदीं कितें जाता की म्हळ्यार शांतनू एक दीस आनी परत वन विहाराक गेले तेन्ना एक नदी क्रॉस करतना एक फिशर वुमन माश्ली विकतली तिगेले वयर ताका दृश्टी वता ती बोट चलयते उरता आनी तिगेलें नांव उरता सत्यवती हे आमकां स्टोरीक वचता सत्यवती इतली सुंदर उरता म्हळ्यार व्यासदेव बी तिगेले पुत्र पराशर मुनीच्यान व्यासदेव तिका बोटी भितरच तागेले जन्म जाता आनी तिगेले चारित्र कितें उरता इंटॅक्ट उरता सो शांतनू तिका अप्रोच करता तिगेल बी मनांत उरता की लगन जावका म्हण तेन्ना ती म्हणटा म्हागेले बापाय कडेन उलय म्हण बापाय कडेन उलय म्हणटना म्हागेले स्क्रीन मुखार वते आसा न्हय या सो वही प्रभुजी. हा ओके सो केन्ना केन्ना अप्रोच करता सत्यवती बापयक तेन्ना तो म्हणटा तुगेले कडेन ऑलरेडी एक युवान पुत्र आसा आनी योग्य बी आसा देवव्रत पूर्ण शिक्षण करून आयिल्लो आसा आनी तुगेले नंतर तुगेले सिंहासनाक होच बसतलो अशें हांव म्हागेले धूव तुका दिना कित्याक म्हळ्यार तिगे तागेले जाल्ले चेडवांक खंयचे एक आसन जावं एक पदवी मेळना अशें हांव तुका दिना म्हण तेन्ना शांतनूक मस्त बेजार जाता आनी ते बेजारार येता तो आनी थोडे दीस बेजारांत उरता आनी केन्ना देवव्रत पळयता भीष्म की म्हागेले बापाय मस्त दुख्खार आसा आनी तो एन्क्वायरी केले तेन्ना ताका कळटा की हाका सत्यवती संगतीक प्रीत जाल्लें आसा इमिडिएटली तो कितें करता थंय वता आनी सत्यवती आनी तागेल्या बापायक मेळटा आनी तो सांगता की हांव सिंहासनार बसता म्हण तुमकां एक भंय आसा न्हय हांव आज सुर्याक नमून एक प्रतिज्ञा करते आसा आनी अशें हे भीष्म प्रतिज्ञा म्हणटात की हांव आजीवन ब्रह्मचारी जावन उरता आनी दुसरें काम कसं करता जे सत्यवतील संतान हे सिंहासनार बसता तांकां पूर्ण रक्षण दिवची काम म्हागेलें अशी एक
कठोर एक व्रत की तसा एक हे की तसा वो की तसा हे घेता अशें भीष्माले वो अति व्हड म्हणले आसा सो हे केल तशी हे खबर शांतनूक मेळता आणि सत्यवतीक लगन जावच्याक हे येता जाल्यार आपणाक पुतन यंग पूत आपुणपणी लायक वय जाल्लो पण यंग पुतान अशी एक घेवन गेला ताणें प्रतिज्ञा आता हे करचें ना पण सांगून गदगद जाता तो आणि ताका एक वर दिता ते कालाचे राजाई कितले प्रथाडीत उरताले म्हण आमी हांगा पळोवंक शकतात आणि वर दिता कितें म्हळ्यार तूं चिरंजीवी इच्छा मृत्यू बेसिकली चिरंजीवी ने इच्छा मृत्यू म्हणजे केन्ना तू इच्छ करना तेन्पर्यंत मृत्यू तुका टच करना म्हणले एक वर दिता तशी देवव्रत हे कुरू राज्य कितें आसा तो चलोवचो लागता ते स्टोरी मस्त थोडासा थंय वतना कित्याक म्हणून आमकां कन्क्लूड बी करता सो तदनंतर भीष्म पितामहाले रोल आमी खंय पळयत आतां हे भागवतमांत उल्लेख आसा 12 हांव सांगले 12 महाजन आसतात तातूंत ब्रह्म शंभू सुख प्रल्हाद नारद जनक कुमार कपिल स्वयंभू मनु भीष्म बली आणि यम हे हे 12 लोकांक महाजन महाजन म्हळ्यार कसले महाजन म्हळ्यार सेल्फ रियलाइज सोल तांकां हांव कोण आणि कृष्ण कोण आणि कृष्णाल डिवोशन कशी करता हे पूर्ण ज्ञान हे 12 लोकांक आसा म्हळ्यार ऑलरेडी तांणी एलिवेटेड पर्सनॅलिटी म्हळ्यार हे हे मृत्यू लोकांत आसत जाल्यार तांणी मायाच्या आणि इल्युजनात तांणी बद्ध नात तातूंत भितर भीष्म पितामह नाव येता सो कशी डिवोशन करता म्हण आमी हांगे कडच्यान आमी अंडरस्टँड करू शकता तातूंत एक नाव भीष्म पितामह आणि तदनंतर भीष्म पितामह आमी खंय एक्झॅक्टली याद करू शकता कुरुक्षेत्र वॉरांत कुरुक्षेत्र वॉरांत हांगा राधानाथ स्वामी महाराज कोट करतात की कितले प्रथाडीत उरू कितले स्ट्रॉंग उरू कितले हे कसं म्हणतात आपणाले वो फॉलो करच्यो ब्रह्मचारी उरू देव खंयचे फाल सांगनाशी करतलो उरू जाल्यार आमी केन्ना पर्यंत कृष्णा सायड ना तेन्ना पर्यंत आमकां विक्ट्री केन्ना ना आमी अपोजिट सायड आसतना डिफीट आमकां येवन येता कितले ग्रेट वॉरियर उरलेली हे राधानाथ स्वामी सांगतात सो भीष्म पितामह 18 दिवसाचे वॉरांत 9 दिवस एकल्यान म्हळ्यार 1 इंच बी पांडव लोकांक इवन कृष्ण तांगेल सायड आसतरी 1 इंच बी मुखार वच्चे अशी म्हणले आसा की टोटल 18 अक्षोहिणी सैन्य 11 ते सायड कौरवा सायडाक 7 हांगा लाखो सैन्य असले तातूंत भितर 9 दिवसांत 3 की 4 अक्षोहिणी सैन्य भीष्म एकलो संहार करता आणि 1 इंच बी तांकां मुखार वच्चे कित्याक म्हळ्यार भीष्म एक वज्र नमनी राबल्लो उरता आणि फेरोशियसली फाईट करते होता ते पळोवन कृष्णाक राग येता आणि कृष्ण म्हणता आत्ताच्या आत्ता तू सरेंडर जालना तुका हांव मारू शकता भीष्म म्हणटा म्हाका कोणी मारू शकना म्हण सांगून कृष्णाल सायडी एक एरो सोडता आणि तो एरो सुटली तशी इमिडिएटली थंय स्टॉप जावन सकयल पडटा तशी कृष्णाक अति राग येता म्हळ्यार खंयची नमनी हो बाद दिते आसा म्हण सांगून कृष्णाक जनरली राग येना कृष्ण कितें करता रथाच्यान सकयल देंवता आणि थंय एक रथ पडले उरता ताजेर एक चक्र काडता आणि हे निर्जीव चक्राच्यानी हांव तुका वध करू शकता म्हण केन्ना ते चक्र उखळता तर इमिडिएटली अर्जुन धांवन येवन कृष्णाल पांयार पडना कृष्णाक रिक्वेस्ट करता कृष्णा मागेल मिती तुका एक वायट नाव येवन तुवें प्रतिज्ञा घेतली आसा केन्ना हे हे कुरुक्षेत्र वार जावचे असले ताजे पहिले दुर्योधन आणि अर्जुन दोन्ही कृष्णाकडे वतात कृष्ण निद्रांत उरता एकलो पांया मळोन बसता एकलो बाजून बसता चेरार दुर्योधन बाजून बसता अर्जुन पांया मळोन केन्ना कृष्ण ओपन करता दोळे कित्याक म्हळ्यार यादव मस्त पॉवरफुल उरता तांगे कडेन नारायणी सेना उरता अशें कोणाक तांगेलो सपोर्ट आसा 100% तांणी विनी जावचे गॅरंटी कित्याक म्हळ्यार कृष्णा हातान सुदर्शन चक्र मस्त पॉप्युलर उरता तातूंतल्यान कितले लोकांक ताणें वध केल्ले आसा तातूंत शिशुपाल बी एकलो तशें कोण कृष्णा सायड आसा कंसाक वध केले मस्त तितले राक्षसांक कृष्णान वध केले उरता अशें कृष्ण कोणा सायड वता विजय शुअर म्हण सांगून दोन्ही लोकी धांवन वतात कृष्णाला हेल्प करच्याक जाल्यार कृष्ण केन्ना दोळे उगडता तेन्ना अर्जुनाक पळयता आणि अर्जुनाक पळयल्या नंतर कृष्ण म्हणटा माग कसले मागता दुर्योधन म्हणटा हांवूय बसून आसा अर्जुनाल पयल हांव आसा अशें पयल म्हाका अधिकार म्हणटा अर्जुन तुगेल सान आणि हांव फर्स्ट पळयले ताका अशें तोच विचारता जाल्यार म्हागे कडेन 2 चॉयस आसा तुमगे दोन्ही लोक कसले एक चॉयस म्हागेल नारायणी सेना तुमी घेविता दुसरो चॉयस कसले हांव खंयचे शस्त्र घेनाशी निहत्ता
तुमगेल सायडा उरता अशी म्हणते ना दुर्योधनाक मना दिसता हो नियत्ता कित्याक आमक जाव का म्हणून जाल्यार अर्जुन कित करता कृष्णाक मागून हाडटा आनी आज आमी अर्जुनाल चित्र भगवद्गीतेंत कृष्णा संगतीक आमी पळोवंक शकता तो कृष्णाक मागून हाडता अर्जुना आनी दुर्योधन कित आसा खुशी जावन तागेले सेना घेवन वता आनी हे जाता सो हांगा तांचें तात्पर्य कशें म्हळ्यार भीष्म पितामह इतलें पॉवरफुल उरता की म्हळ्यार 9 दिवसाक तेन्ना केन्ना कृष्ण उकडता चक्र तेन्ना अशी सांगले आसा हांव आचार्या कडच्यान आयकिल्लें हें की समय राबता आनी कृष्ण आपणाल कंप्लीट दर्शन कितें आसा पयलीं दिल्लें उरता कंप्लीट ज्ञान भीष्म पितामहाक दिता आनी भीष्म तेन्ना कृष्णाक सरेंडर जाता आनी सांगता की तुगेलो प्लॅन कशी आसा तशी वता आनी पांडव कृष्ण सांगता पांडवांक वचून भीष्माक मेळा आनी कशी ताका वध करचें भीष्म सांगता शिकण्य तशी करगेना भीष्माले वध जाता भीष्माल वध जाल्यार कौरवा सायडार उरल्यार आज ताका महाजन बी म्हणटा आनी ही इज अ पॉवरफुल पर्सनॅलिटी हांगा आमी हे चित्रांत पळोवंक शकता हांगा राधानाथ स्वामी सांगता की एक मनुष्य बाणा शय्यार म्हळ्यार पूर्ण शरीर छल्ली केल्ले उरता अर्जुनान बाण मार मार ताजेचे एक मांचो म्हळ्यार बाण दोन्ही सायड वयर सायड बी आनी सकयल सायड इतले इतले हातूंत भितर जाल्यार भीष्म पितामह आपणाले प्राण सोडना कित्याक म्हणटा युद्ध दक्षिणायनात चलते उरता दक्षिणायनात युद्ध कोण प्राण सोडता तो परत येता म्हणटा आनी उत्तरायणांत बरे मुहूर्तार सोडल्यार आमी गो बॅक होम बॅक टू गॉड हेड वचूंक शकता म्हणून हांगा बरयल्लें आसा सो भीष्म वेट करता आनी ताका गॅरंटी उरता की म्हाका हे ज्ञान कित कृष्णा कडच्यान मेळ्ळें आसा कृष्ण गॅरंटी म्हाका दर्शन दितलो लास्टाक म्हणून आनी तो वेट करते उरता उत्तरायण येवचे हांगा लास्टाचे एक हे कित आसा हे हांव वाचच्याक प्रयत्न करता हांव बेगीन अनझूम केले हे भीष्म देवा हुज लायफ वॉज immersing his consciousness in the will of Krishna, in the service of Krishna, and always remember Krishna. And here he is teaching to us how to die. First, he performed service to Krishna. This is by Radhanath Swami Maharaj. Krishna told Bhishma Deva to instruct Yudhishthira. So while lying down on the bed of arrow, can you imagine giving a Bhagavatam class, lying down on your backside with the thousands of arrow piercing the body in this condition on the request of Krishna? What a incredibly he instructed Yudhishthira in the spiritual, material arts, in politics, and all other various sciences. And then he saw the sun was entering into the northern hemisphere. Yeah? And this is very auspicious time, Makar Sankranti, very auspicious time. This he just looked upon the beautiful moon-like face of Lord Krishna and began to praise Krishna, especially praising Krishna's mercy to his devotees. He remembered how Krishna became charioteer of Arjuna. He living on the world. He is living on the world on the simply not a sad affair. Yes, the Pandavas were sad that they have lost his association, but it was a glorious, even to today, this day, over 5,000 years later, we are celebrating the way Bhishma died. Yeah, for Vaishnavas who's absorbed in Krishna, death is simply entering into the door of eternal life of the loving services of Supreme Personality of Godhead. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. So this is how भीष्मदेवानं आपणाले जयंती म्हणून आज डिसअपियरन्स झाले. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशें सांगून म्हागे वाणीक हांव विराम दिता. हांव खंयचे एक हातूंत भितर त्रुटी केल्ले उरल्यार हे म्हागेले अल्पबुद्धी. सो थँक्यू सो मच म्हाका पेशन्सली आयकुच्याक आनी थँक्यू भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाक हे ग्रेट एक सेवा म्हाका आयचे अति इम्पॉर्टंट दिवसाक दिल्ल्याक हे ग्रेट वैष्णव लोकांले एक कर्नाटक जाले बी ती मध्वाचार्याल थोडे आमी जागे विजीट केली मी ती सांगच्याक बेगीन इजी जाले. भीष्म पितामह सांगच्याक मस्तीतलो आसा हांव तितलो क्वॉलिफायड न्ही. थँक्यू सो मच.